हो आसा ज्ञान सेतू. पणजे हालीं फाटले कांय वर्सां भितर खुबशे ब्रिजीस बांदल्या ल्हान ल्हान. आतां ते भितर कांय फूट ब्रिजी आसा. सो तसोच हो एक फूट ब्रिज हालींच बांदला आनी ताका नांव दिलां ज्ञान सेतू. कारण हो जो फूट ब्रिज आसा तो जस्ट नेक्स्ट टू सेंट्रल लायब्ररी आसा. सो ताजे खातीर ह्या ब्रिजाचें नांव ज्ञान सेतू दवरलां. आनी हो एक इम्पॉर्टंट असो फूट ब्रिज जाला. कारण सद्याक आमच्या गोंयचो पाटो जो आसा एरिया तो पणजेचो एक कमर्शियल हब जाता आनी थंय भरपूर ऑफिसीस आनी भरपूर बिल्डिंग्स आयले आसा. सो ताजे खातीर पाटो आनी पणजेचें कनेक्शन वाडपाक जाय आनी ताजे खातीर नवे नवे ब्रिजीस ऑलरेडी जाल्या. आनी ही जी रूद आवरे क्रीक आसा ताजे ऑलरेडी कितलेशेच ब्रिजीस जाल्या. सो हो एक असोच एक ब्रिज जो मळ्यांतल्यान डायरेक्ट जे इमॅक्युलेट स्कूल आसा हांगा थंयच्यान डायरेक्ट पाट्याक कनेक्ट करता. सो ताजे खातीर हो एक इम्पॉर्टंट असो ब्रिज जाल्लो आसा. आनी सकयल वटेन आसा मँग्रोव्ज वॉक. सो कशें तरेचो एक सुंदर व्यू तुमकां हांगा मेळटा आनी तांच्यानी बसपा खातीर अशे बेंचीस सगळे कडेन केल्ले आसा. सो इतलो बरो व्यू तुमकां हांगा बसून खास करून सांजचो टायमाचेर तुमकां हांगा येत जाल्यार मेळपाक शकता. अशे तरेचो हो ज्ञान सेतू.